नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकार। नेहरू उपरांत सेगीत तिसरे फावट प्रधानमंत्री म्हणून सोपूत घेवपाचो विक्रम नरेंद्र मोदी करता। आयतारा सांजे सोपूत विधीचो मुहूर्त। शेजारच्या आशियाई देशांचे प्रधानमंत्री, फुडारी आनी राष्ट्रपती दिल्ली सोपूत विधीक। राष्ट्रपती भवनात जावपा आशिल्ल्या सुवाळ्याक 8,000 गेस्ट। दिल्लीत कडक सुरक्षा व्यवस्था। 9 आनी 10 जुनाक दिल्ली नो फ्लाइंग झोन। गोंयच्या पेजाद फुटबॉल खेळगड्यांचो आनी फुटबॉल मळार वावुरतल्यांचो गोवा फुटबॉल एसोसिएशन GFAन पुरस्कार दिवन भोवमान केलो। वेर्णा काल सांजे जाल्ल्या सुवाळ्यांत GFAन घडोवन हाडिल्ले लीग सर्तीक हातभार लावपी टीमी, कोच आनी खेळगड्यांचो भोवमान। In the second edition, we are planning to have 1 or 2 international teams to take part in this competition. A huge accomplishment and achievement for the GFA this season has been relaying of the artificial turf at Ullair. Association has been facing a cash crunch for long, but somehow we have been able to relay the turf in spite of financial hurdles. Goan football is on the upgains now. Dempo Sports Club qualified for the I-League this season, and they are the step away from making to the ISL. Sporting Club the Goa qualified for the I-League too, and I am sure they will return to the I-League in next season. This year we also started new under-23 Girls League under the Khelo India scheme. Our website, which was launched at the last AGM, is fully functional, and now it is updated with all the news and story of a Goan football. Football is growing, developing, and doing good works to contribute for the development of Indian football. Football in Goa is not a new thing. Football in Goa is not that something you want to hear from others what to do. I think you all will agree to develop football and footballers. We have to create more match time, more game times. Unless we create more match times, we will not see many talent. आज फाल्यां गोंयांत दाट पावसाचो रेड अलर्ट। उपरांत 2 दीस ऑरेंज। गोंयचे वेधशाळेची शिटकावणी। उदक भरता त्या सुवातीचेर वचचें न्ही। अरिश्ट वेवस्थापन अधिकारिणीचो ॲप वापरचो। DMAच्यो भौसाक मोबायलार मॅसेजी। हेल्पलायन नंबरूय दिल्यात। तेवटेन धवळे गटारांनी उदक तुंबिल्ल्यान लोकविश्वास प्रतिश्ठानाची राखणे वणत कोसळ्ळी। गोंयांत फुडले 2 दीस दाट पावसाचो रेड अलर्ट। उपरांत 2 दीस ऑरेंज अलर्ट। लोकांनी उदक भरता त्या सुवातांचेर वचप टाळचें। आपतकालीन ॲप वापरचो म्हूण उलो। लोकां खातीर आपतकालीन वेळार हेल्पलायन नंबरूय दिला। गोंयांत आयज आनी फाल्यां खातीर हवामान खात्यान रेड अलर्ट जाहीर केला। खुबशे आयसोलेटेड प्लेसीचेर चड पावस पडटलो अशी हवामान खात्यान इन्फॉर्मेशन दिला। तेच्याच वांगडा 8 आनी 9 ही रेड अलर्ट आसतलो। फुडले 10 आनी 11 हो ऑरेंज अलर्ट आनी 12 तारखेक येलो अलर्ट असो जाहीर केला। खुबशा आयसोलेटेड प्लेसींचेर चड पावस आसतलो आनी हवामान खात्यान अशें सांगलें की तेंचे जे SOPs आसता आनी वॉर्निंग्स आसता तेजेर अपडेट रावपाचे। रेड अलर्ट जारी केल्लो आसतना कळंगूट दर्यादेगेर पर्यटक मात दर्यांत देंवले। सध्या कळंगूट बिचार तुम्ही फाटल्यान पळोवंक शकतात की कितलेशे ट्युरिस्ट बिचार नाचतात। हांगासर जे लायफगार्ड आहा ऑन ड्युटी आमी तांकां विचारले तांकां समजना काय ते म्हणटात आमी म्हणटा ट्युरिस्टांक सांगतात आयज आनी फाल्यां उदकान वचपाक बट ते म्हणटा आमी सांगता पूण ते वयर येतात आनी आयज आमी वतकूर म्हणटा ते परत उदकान वयतात। ढवळे गटाराचें उदक तुंबिल्ल्यान लोकविश्वास प्रतिश्ठानाची राखणी वणट कोसळ्ळी। कोणाक दुखापत ना। राती 8:30 पडले हांगा दिसाचे जाल्यार प्रॉब्लेम जातलो सामकें। राती हांगा उदक भरलें चॉकअप जालें वयल्यान मातृशाळे कडच्यान येता पळय उदक वयल्यान तें सगळें चॉकअप रिवर उदक। राती आमी येवन सगळे वाड्यावयले भुरगे आमी सगळ्यांनी येवन तें उदक काडलें हें केलें। पूण हांगा व्हडलें झाड मारलें आमीच मारलें तें पंचायतीन हें करून झाड मारलें ना तें झाड आशिल्लें आयज बिल्डिंगे पडटा आशिल्लें व्हडलें झाड आशिल्लें मोठें। टायमार जालें की म्हणजे भुरगीं सगळीं भितर आशिल्लीं
आनी तातूंत कांय नाशिल्लें म्हणून कांय कॉन्ट्रिब्युटरी रिजन भुरगीं शिकता न्हू बाबा हांगा तशें सगळीं येवन वचपा जावं 200-250 भुरगीं आसता ती कॉन्क्रीट वॉल ती रबल मेसनरीची तात्पुरती अशी घड बांदिल्ली आसा ताका हायटूय खूब आसा आनी इतलो फिलिंगाचो लोड ते घेवन नाशिल्ल्या कारणान ती घड कोसळ्ळी आसा. आतां सुशांतान सांगले त्या प्रमाणे की आमच्यांनी ह्या प्रतिश्ठापनाचे जे कोण कमिटी मेंबर आसात तेंच्यांनी आमकां एक प्रपोजल धाडचें आनी MPWD कडच्यान आमी करून दिवपाची आमी गवाय दिता आनी बऱ्यापैकी करून दितले. गोंयांत फुडले 2 दीस दाट पावसाचो रेड अलर्ट उपरांत 2 दीस ऑरेंज अलर्ट. लोकांनी उदक भरता त्या सुवातांचेर वचप टाळचें. आपतकालीन ॲप वापरचो म्हूण उलो. लोकां खातीर आपतकालीन वेळार हेल्पलायन नंबरूय दिला. गोंयांत आयज आनी फाल्यां खातीर हवामान खात्यान रेड अलर्ट जाहीर केला. खुबशा आयसोलेटेड प्लेसीचेर चड पावस पडटलो अशी हवामान खात्यान इन्फॉर्मेशन दिला. तेच्याच वांगडा 8 आनी 9 ही रेड अलर्ट आसतलो. फुडले 10 आनी 11 हो ऑरेंज अलर्ट आनी 12 तारखेक येलो अलर्ट असो जाहीर केला. खुबशा आयसोलेटेड प्लेसीसांचेर चड पावस आसतलो आनी हवामान खात्यान अशें सांगलें की तेंचे जे SOPs आसता आनी वॉर्निंग्स आसता तेजेर अपडेट रावपाचे. रेड अलर्ट जारी केल्लो आसतना कळंगूट दर्यादेगेर पर्यटक मात दर्यांत देंवले. सध्या कळंगूट बिचार तुम्ही फाटल्यान पळोवंक शकतात की कितलेशे ट्युरिस्ट बिचार नातात. हांगासर जे लायफगार्ड आहा ऑन ड्युटी आमी तांकां विचारले तांकां सांगना काय ते म्हणटात आमी म्हणटा ट्युरिस्टांक सांगतात आयज आनी फाल्यां उदकान वचपाक बट ते म्हणटा आमी सांगता ते वयर येतात आनी आयज आमी वतकूर म्हणटा ते परत उदकान वयतात. ढवळे गटाराच्या उदक तुमिल्ल्यान लोकविश्वास प्रतिश्ठानाची राखणी वणट कोसळ्ळी. कोणाक दुखापत ना. राती 8:30 पडले हांगा दिसाचे जाल्यार प्रॉब्लेम जातलो आसलो सामकें. राती हांगा उदक भरलें चॉकअप जालें वयल्यान मातृशाळे कडच्यान येता पळय उदक वयल्यान तें सगळें चॉकअप रिवर उदक. राती आमी येवन सगळे वाड्या वयले भुरगे आमी सगळ्यांनी येवन तें उदक काडलें हें केलें. पळोवन हांगा व्हडलें झाड मारलें आमीच मारलें तें पंचायतीन हें कोण झाड मारलें ना तें झाड आशिल्लें आयज बिल्डिंगे पडटा आशिल्लें व्हडलें झाड आशिल्लें मोठें. टायमार जालें की भुरगीं सगळीं भितर आशिल्लीं आनी तातूंत कांय नाशिल्लें म्हणून कांय कॉन्ट्रिब्युटरी रिजन भुरगीं शिकता न्हू बाबा हांगा तशें सगळीं येवन वचपा जावं 200-250 भुरगीं आसता. ती कॉन्क्रीट वॉल ती रबल मेसनरीची तात्पुरती अशी घड बांदिल्ली आसा ताका हायटूय खूब आसा आनी इतलो फिलिंगाचो लोड ते घेवन नाशिल्ल्या कारणान ती घड कोसळ्ळी आसा. आतां सुशांतान सांगले त्या प्रमाणे की आमच्यांनी ह्या प्रतिश्ठापनाचे जे कोण कमिटी मेंबर आसात तेंच्यांनी आमकां एक प्रपोजल धाडचें आनी MPWD कडच्यान आमी करून दिवपाची आमी गवाय दिता आनी बऱ्यापैकी करून दिता. आग्वाद ताज हॉटेला लागसार पार्क करून दवरिल्ल्या इनोवा गाडयेचेर झाड पडून लुकसाण. पिळर्णा उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी गाडयेवेले झाड कापून नितळ केले. ढवळी जंक्शनार रस्त्यार झाड आडवे. फोंड्या मडगांव रस्तो वरभर सुमार ब्लॉक. नमस्कार. सध्या पावस पडपाक लागल्या आनी गोंयांत तशेंच हेर जाग्यार पावस पडटना आमकां सद्या दिसपाक येता. पूण सध्या मोलेम जी घाट आसा दूधसागर देवस्थान आसा तें टेम्पलाच्या फुडें लँडस्केप जायत आसा आनी आयज आमी मोलेम घाटाच्यान जेन्ना येताले तेन्ना दिसपाक गेलें की लँड जी आसा स्कॅप जाल्लें आसा हिल जी आसा कॉलॅप्स जाल्लें आसा आनी आतां सध्या थंयसर फायर ब्रिगेड आयिल्ली आसा स्पॉटार आनी काही जाग्यार रोड वायंडींग करतना जे माती घातल्या त्या मातीच्या वयल्यान जे ट्रक कंटेनर वता आसतना एक कंटेनर सारकें ओलांडलें आनी थंयसर व्हडल्यो दुर्घटना सुद्दां जावपाची शक्यता आसा. सो एकंदर ह्यो पयलेच पावसान जे इन्सिडंट जे आसात लँडस्केपींग आनी प्रोटेक्शन वॉल नासल्या कारणान जे कंटेनर आनी जे ट्रक जे आसात ओलांडपाचे प्रकार सध्या दिसपाक येता. प्रुडंटा खातीर मोलेमच्यान मकबूल माळगीमनी. काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी शेतमारा दिल्लीत राजघाटार वचून गांधीजीक आर्गां ओंपली. बापूजीच्या आदर्शांचेर काँग्रेस फुडें वतली, लोकां खातीर आवाज काडटली म्हणून नव्यान वेचून आयिल्लो दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विर्यात उलयला. बरोबर प्रदेश अध्यक्ष पाटकर, आमदार एल्टन आनी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आशिल्लो. गोंयचो आवाज, लोकांचो आवाज, गोंयकारांचो आवाज जी आमी दिल्ली घेवन आयल्या ती आमची सुरवात करतना पयले सुवातेर आयज आमी सकाळी फुडें राजघाट आयल्या, जी एक मेमोरियल आमची बापूजी, आमचो सारको मोगाचो महात्मा गांधी, फादर ऑफ द नेशन, ताजे मेमोरियाचेर आयले आमी आमचे रिस्पेक्ट दिवपाक. हांगा समस्त गोंयकारांचे, सगळे गोंयकारांच्या नांवान आमी फुलां पायल्या हांगा. आनी आमी जे गांधीजीचे व्हॅल्यूज आसा
जे आदर्श आसा ते आमी एक निश्चय केला त्या व्हॅल्युजांचेर आमचे जे मांग आसा गोंयकारांची जी जर्नी आसा त्या व्हॅल्युजांचेर त्या आदर्शांचेर आमी फुडें वरतले. कर्नाटकाच्या चिक्कमंगळुरात शॉकात करपाचो प्रकार. कोणे तरी माकडांक केळ्यांनी विख्ख घालून मारले. केळ्यांनी बेशुद्धीचें वखद घालें. उपरांत बेशुद्ध माकडांच्या तकलेर फातर घालून तांकां मारल्यात. प्रकरण राना खात्या कडेन पावलां. कोणे कर्म केलां ताका सोदतात. घडला ताचेर प्राणीमित्रांक तिडक. प्रकरण सोशल मिडियार व्हायरल. चिक्कमंगळुरूत वानरांचो संहार. पयलीं केळांतल्यान बेशुद्ध जावचे औषध घातले. तेज्या बेशुद्ध जाल्यानंतर तेंच्या डोक्याचेर वार करून तेंकां रक्तबंबाळ करून एकूण 34 माकडांची निर्गुण हत्या केल्ल्याची घटना चिक्कमंगळुरू जिल्ह्यातल्या येनारपूर तालुक्यात घडिल्ली आसा. हेज्यात 4 माकडांच्या पिल्लांचो 16 फिमेल आणि 14 मेल माकडांचो समावेश आसा. तेंकां एका रस्त्याच्या सायडीक फेकून दिल्ले. हेजी माहिती जेन्ना वन अधिकाऱ्यांक मेळ्ळी त्यानंतर वन अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी जाऊन तेजो पंचनामा केला. मात्र तेंकां मारपा खातीर जे कारण कितें आसा ते कारण अद्याप स्पश्ट जावना. चिक्कमंगळूरचे जे वन अधिकारी आसा ते ह्या प्रश्नी पुढील तपास करीत आसा. कुत्र्यांच्या तावडीत सापडिल्ल्या हरणाक पाळाच्या लोकांनी सोडयले. शनिवारी सकाळी हे हरण जे आपल्या अन्नाच्या शोधात पाळा या गावा लागीं लोकवस्तीच्या लागीं येल्ले तेन्ना ह्या कुत्र्यांनी तेंचेर हल्लो केलो. त्या वेळाचेर तेणे आपलो पळून जावन आपलो जीव वाचोवपाचो प्रयत्न केलो पण ते लास्टाक दमरले आनी तेजेर कुत्र्यांनी हल्लो चडयलेलो. त्या वेळाचेर थंय ग्रामस्थांनी पळोवन कुत्र्यांका हुसकावून लायले आनी त्या हरणाक आपल्या ताब्यात घेतले आनी वन अधिकाऱ्यांच्या स्वाधीन केले. त्यानंतर वन अधिकाऱ्यांनी तेजेर उपचार करून तेका सुरक्षीत स्थळी जंगलात सोडले. बेब्यांक धरपी 2 जाणांक केप्यां अटक जाली. प्रुडंटा खातीर प्रमोद फोंडे. फोंडे नगरपालिकेच्या वाठारांत रस्त्या कुशीक पार्क करून दवरिल्ल्यो पोन्न्यो गाडयो उखलपाची पालिकेची मोहीम. कांय दिसां फाटीं शारांत रस्त्या कुशीक कावलाक उडयल्ल्यो 22 गाडयो सोदून काडून काडपाच्यो म्हूण पालिकेन नोटीशी मारिल्ल्यो. आमी आमची ऑर्डर मिटींग जाली 7 मार्चाक 2024 तेन्ना आमी ऑर्डर मिटींग जाली. तेन्ना आमी डिसायड केलें की जी जितले अबेंडंट व्हेकल आसा ती आयडेंटिफाय करची कित्याक ती सगळी आयडेंटिफाय व्हेकल खूब वर्सां जाली ते पडून आसा आनी म्हणून आमी ते डिसिजन घेतलें की ती आमी आयडेंटिफाय करपाचें आनी काडपाचें तेंचे. त्या प्रमाणे आमी 27 मेक आमी नोटीस दिली शिवन पेपराचेर नोटीस आयली की विदीन 7 days तुमी ती तुमचे व्हेकल जे आसा. आमी 22 टोटल गाडी आयडेंटिफाय जाल्यो फूल फोंड्या सिटीन आशिल्ल्यो आनी ती जातूंत म्हाका थोडे 7-8 तरी लोकांनी आतां सद्या काडून आयल्या. थोडे उरल्या तांकां रिक्वेस्ट करता इमिजिएटली तेमी काडचे कित्याक ऑलरेडी आमी PIक सुद्दां आतां सादीस जावन गेले आनी आमी PI ट्रॅफिकाक सुद्दां आमी आतां लेटर केला की ती गाडी आमची एबेंडंट व्हेकल आसा टायम पिरियड जावन गेलो. आमी नोटीस मारली सगळ्या गाडयेचेर जितले गाडयो आशिल्ल्यो जे एबेंडंट व्हेकल्स आमी आयडेंटिफाय केले सगळी नोटीस तेंची गाडयेन नोटीस सुद्दां मारिल्ली की ओनरान ती काडची. त्या प्रमाणे 8 जाणांनी म्हाका 7 ते 8 लोकांनी ऑलरेडी काडल्या. आतां आज कितले वेळ काडले म्हाका खबर ना पूण खूब 8 जाण तरी लोकांनी काडल्या. उरिल्ली तांकां रिक्वेस्ट करता तेणी काडची आनी आमी PI ट्रॅफिकाक लेटर केला आतां की नोटीस पेड जावन गेली आसा आतां इमिजिएटली ते टो करची या तेजे नोटिसाचेर म्हणलां समज काडना जाल्यार मागीर ती फूड ऑप्शनूय जातली. फोंडा म्युनिसिपल कावन्सिलान एक ड्रायव्ह सुरू केल्लो आसा. तो ड्रायव्ह आसा ज्यो एबेंडंट गाडयो म्युनिसिपालिटी हद्दीन खंय समज जर अश्यो फुटपाथार किंवा तेंच्या जाग्यार पार्क केल्ल्यो आसा ज्यो कोणाच्यो गाडयो अश्यो एबेंडंट आहा तेणें आपल्यो गाडयो काडच्यो किंवा थंयचो जाग्या वयल्यान ती काडची कारण ना जाल्यार म्युनिसिपालिटी आनी ट्राफीक पुलीस हेचेर फोंड्या भितर ज्यो म्युनिसिपालिटी एरिया तेचेर एक्शन घेतली आनी त्या प्रमाणे तेंच्यांनी लिस्टूय तयार केल्ली आसा. पणजेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. प्रुडंटाच्या रिपोर्टा उपरांत पणजे पाट्यार ज्ञान सेतू लागसारच्यो लादयो जाग्यार घाल्यो. पावसांत उदक भरिल्ले कडेन अदमास चुकून यो वच करपी कोणूय फोंडकुलांत पडपाक शकता म्हूण प्रुडंटान रिपोर्ट केल्लो.
कंज्युमर एक्टिविस्ट गोवा कॅनान तो रिपोर्ट महापालिकेक धाडिल्लो तितल्यार एक्शन. काल आमी तुमच्या मुखार एक गजाल हाडली, एक न्यूज हाडलेली पाट्या वयल्यान की तुमी फाटल्यान हांगा पळोवपाक शकता की हांगासर जे स्लॅब आशिल्लो एक हांगा तो मिसींग आशिल्लो आनी तो एक अशी परिस्थिती हांगा आशिल्ली की आमी म्हणलें की जेन्ना पावसान हांगासर पाट्यार उदक भरतलें तेन्ना हांगासरल्यान जर कोण पास जाता तेका तें कळचें ना आनी तो पडपाक शकता. आनी तशेंच आमी एक एग्जाम्पलूय दाखयलें की फाटल्या पावसान जेन्ना पणजे बस स्टँडार एक चलये वांगडा कितें जालें तें कशे तरेन तरी तें साल्वार जालें. पूण हांगासर जर कितें इन्सिडंट जावच्या पयलीं जे कन्सर्न ऑफिसर्स आसा आमी तेंचे कडेन मागलेले की कितें तरी हांगासर बेगीनच्या बेगीन एक्शन घेवन हो स्लॅब घाला. आनी तशेंच जे गोवा कॅनाचे रोलन मार्टीन आहा तेंच्यांनी जे कन्सर्न CCP इंजिनियर आहा तेंकां आमची हे न्यूजाचे लिंक धाडले आनी तेजे मागीर रोखडेच 1-2 वरां भितर हांगासर जे आसा CCPन एक्शन घेवन हांगासर तो स्लॅब घातला. आनी आयज जेन्ना आमी सकाळीं हांगासर पावले तेन्ना आमी फाटल्यान पळोवंक शकता की CCPचे हांगा काम जे मेन ड्रेनेजीचे सुद्दां काम आसा ते हांगासर चालू जाला. जे प्रॉपर हांगासर स्लॅब आसा ड्रेनेजीचेर ते सारखे करप हांगासर चालू जाला आमी हांगासर पळोवंक शकता. आनी जेन्ना आमी म्हणटा खंय सरकार जावं खंयची जी ऑटोनॉमस बॉडी आसा ती चुकता जाल्यार तेका आमी तेंची चूक दाखोवन दिता. तशेंच जेन्ना ते बरें काम करता ते सुद्दां लोकां मुखार हाडपाची आमचे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता. आनी आयज हांगासर जे CCPन बरें काम केलां, जे काल आमी एक पॉयंट आवट केल्लो की हांगासर एक खंयसरूय पावसान अपघात घडपाक शकता आनी तो अपघात घडच्या पयलीं एक्शन घेवची. आनी विदीन म्हाका दिसता 1-2 वरां भितर हांगासर CCPन एक्शन घेवन तो स्लॅब घातला. आनी जर फुडें कितें हांगासर एक अपघात जर घडपाक शकतालो तो हांगासर घडचो ना, कारण हांगासर टायमार एक्शन जाला तें आमी हांगासर पळोवपाक शकता. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.